संवसारीक रानां दिसाची समेस्तांक परबीं गोंयचें रान क्षेत्र 8.5 स्क्वेअर किलोमिटरान वाडलां, मात ट्री कवर जे आसा ते 51 स्क्वेअर किलोमिटरान देंवला. मनीस हो सैमाचो एक अविभाज्य घटक. उदरगतीच्या नांवा खाला रान क्षेत्र काबार करपाचे यत्न चल्ल्यात. फाटल्या रान सर्वेचो नियाळ घेतलो जाल्यार हे फावट गोंयच्या रान क्षेत्रांत 51 किलोमिटराचो उणाव दिसून येता. देखून रान वाठार सांबाळून दवरपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा. तुमकां जर शेवणी जाय जाल्यार घरात पिंजरो लावं नाका, पणसांत झाडां लाया. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हांचे हे कवन याद दवरुया आनी स्वता जगुया आनी दुसऱ्यांकूय जगपाक दिवया. ह्या संवसारांत अश्यो जायत्यो गजाली आसात जांचो वांटो आमच्या जिणेंत भोव म्हत्वाचो थारता. तातूंत वायू, उदक, फातर, माती सारकिल्ले निर्जीव घटक असतात. तशेंच जीवजंतू, झाडां, किडे, मनीस, जनावरां आस्पावतात. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियान प्रकाशित केल्ल्या स्टेट ऑफ फॉरेस्ट अहवाला प्रमाण गोंयचे रान क्षेत्र 2219 किलोमीटर आसा. रान क्षेत्र राज्याच्या भूगोलिक क्षेत्राच्या 59.94% आसा. उदरगतीच्या नावाखाला जंगल तोड करपाच्या घडणुकांचेर आळाबंद येवचो इतलीच ह्या दिसा निमतान मागणी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.